Padre Agnel Jesusa bopta, tu gerau ais por solta. Venerable Agnello, a model of communities for mission, is the theme for the 8th day of the Novena. During his lifetime, Jesus went around doing good. His teachings and life attracted people to follow him. Jesus formed a community of apostles and sent them to build the kingdom of God on earth. Venerable Agnello, as a missionary priest, formed communities of faith. He guided his flock to live according to the teachings of Jesus. Venerable Agnello is our model of communities for mission. Come and join us on the 8th day of the Novena. Let us pray for the canonization of Venerable Agnello. Like the burning bush, the word of God rose from his heart to his lips. He ascended the pulpit before all. The holy man rode till his body could hold. Father Agnel celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. Father Agnel celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. Gesù ci chiamano, babattiano fude sola, mi sveto ogni tocco, iar vincevo pinto sota, io cadiu ia caiam corum, mi sapete सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेटयता देवाक दिनवासून सेरील आनी रितिना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक. देवान तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विन्संट फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. आयज रॉबर्टिनो डिसुजा आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक ताचेय पासत आमी मागुया. आमचे चिकालीची कुमदादी पासत आदली कमिटी तशेंच आतांची कमिटी आनी सगळ्या चिकाली कुमदादीच्या मेंबर आसात तांचे पासत देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. रेजिना मुंदी, डेलिया कायादो, दाबोली रीता डिमेलो, आल्त दाबोली डॉमिनिक अल्मेदा, पेंटा मारियाना अब्रांचीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. ह्या दिसांनी आमी मान्यवन पाद्र आग्नेलाचे नोवेनांनी आसा. किरीत भाशेन मागुया मान्यवन पाद्र आग्नेलाक
बेगीनूच आल्ताराचो मान फावो जावंक आनी आमकां आमच्या गोंयान आनीक एक सांत फावो जावंक आमी सगळीं गोंयकारां खतखत्यान मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, देव आमकां फुकट देणी दिता आनी ह्या फुकट देण्या मदलें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें देवान आमकां आपलोच आपुरबायेचो एकलोच पूत आमचे पासत आमचे सारको जावंक दिला. आनी तरी आसतना जायते फावटी आमी हो देवाचो मोग नाकारला आनी जेजूक एके भाशेन नाकारलेलो मोगी करून आमी सोडला. असले आमच्या चुकीचे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवू. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दुबळ्या सवें क्रिस्ता रुपणें ओळखूंक आनी मानान घेवंक बागयोंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनंतीन दुबळ्यांक आनी कोश्टान दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. तांणी ताचेर बरयलोलें आसलें आनीक 7 शिक्के मारून तो बंद केलोलो. आनीक हांवें एक खोडेगांत देवदूत पळयलो. तो व्हडल्यान असो आराडलो. कोणाक हे शिक्के फोडूंक आनीक कवळो उगडूंक तांकोत? पूण कोणूच स्वर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी संवसारा खाला पर्यान कवळो उगटो करूंक आनीक वाचूंक शकता तसलो मेळूंक ना. कवळो उगडूंक आनीक तो वाचूंक पुरतो कोणूच मेळोंक ना देखून हांव दुकांनी रडलों. तेन्ना जाणट्या मदल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, रडो नाका. पळय, जुद्याच्या कुळांतल्या शिवान दाविदाचे कुमरेन जोईत व्हेला. तो कवळो आनीक ते 7 शिक्के उगडूंक तो शकता. तेन्ना शिवासनाच्या माजार 4 जिवीं रोचनां आनीक जाणट्या मदें एक मेंढरो उबो आसलेलो हांवें पळयलो. मेंढरो जिवेशी मारलेलो दिसतालो. ताका 7 सिंगां आनी 7 दोळे आसले. हे दोळे म्हणल्यार संवसाराक पाठयलोले देवाचे 7 आत्मे. फुडें सरून मेंढऱ्यान सोदरेर बसलोल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. ताणें तो घेतलो तेन्ना 4 जीव रोचनां आनी 24 जाणटे मेंढऱ्या मुखार सरपट पडलीं. हातल्या जण एकल्या लागीं एक किन्नोरी
आनीक भक्तांच्या मागण्यांच्या धुपान भरलोली भांगराची आयदोणां आसलीं. तांणी एक नवें गीत गायलें. कळो घेवंक आनीक ताचे शिक्के फोडूंक तूं पुरतो, कारण तुजो जीव काडलो आनीक सगल्या कुळांच्या, भासांच्या, पोरजांच्या, राष्ट्रांच्या मनशांक तुज्या रोगता उदेशी तुवें देवाक घेवन दिलें. आमच्या देवाची सेवा करूंक तुवें तांकां एक याज्ञिकी राजकूळ केलाय आनीक तीं पृथ्वीचेर राज चलयतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केलाय. परतून म्हणुया. तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केलाय. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियानाचो पुतो धुवो आनंदान उल्लासूं. जबाब. तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केलाय. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताच्या मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिल्या. जबाब. तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी रूज केलाय. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोक्त संतोशान भरूं आनी खुशालकायेचे उल्लास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या वंटांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत तांचे भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केलाय. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. आज तोरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्या लागशीं पावता पावता शार नदरेक पडटोच ताचे वयर दुकां घडोवन ताणें म्हणलें, तुका दिल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस्कायेक पावयतल्यो वाटो तुवें मात ओळखून घेतलेल्यो जाल्यार, पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. ओय, तुजे रोसले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवती कोट्टां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगल्या वाटांनी तुका भितरल्या भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्या बाळांक धरणीर आपटितले आनी फातरार फातर दवरचे नात. कित्याक देव तुजे सुरशीं आयलो तो काळ तुवें वळखलो नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
तुझ्या भाव भयणीनो, आयज पासून आमी जायतीं रोमॅन्टीक चलचित्रां पळयल्यांत आसतलीं. जायत्यो घडण्योय मोगा विशीं आमी आयकून वाचून जाणाव. गेल्ल्या वर्साक एका मोगयान आपल्या दुसऱ्या मोगयाचेर फार मारून ताचो मर्डर केलो. तेंय आमकां उगडास आसतलो, आमचे भोंवतणीच घडलेलें तें. जाल्यार एक मोगी बो करून जायत्या मोगयां मदलो आयच्या दिसाक एक मोगी आमी आमच्या मनान हाडपाक जाता, तो रिजेक्टेड लवर. जो मोग करपाक सोदता पूण दुसरे वाटेन आसा तो ताका मानून घेना. जावं एक चेडो एका चेडवाच्या मोगान पडला पूण तें चेडूं मानून घेना, ताका नाका, रिजेक्टेड. वो एक चेडूं एका चेड्याच्या मोगान पडूंक सोदता पूण तो चेडो ताका कॅरूच करिना, रिजेक्टेड लवर. आनी असले रिजेक्टेड लवर म्हण आसात तांकां आमी आनीक मातशें लागशिल्ल्यान पळयत जाल्यार हे मोगी जे आसात ते भितरल्यान तावन रडटात, दुखां घडयतात. जायते पावटी विंगास घेवपाक चित्तात, रिवेंज घेवपाक चित्तात. म्हाका नाका, म्हाका मेळना जाल्यार कोणाक मेळचें ना. चलचित्रांनी भोव करून आमी हें पळयता. मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, उडयली. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज असलो एक मोगी आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान हो मोगी रडटा, खुद जेजू. आनी कसलो ताचो मोग? म्हाका मेळना जाल्यार कोणाक नाका असलो न्हू. वो म्हजो कोण मोग करिना ताका हांव ताचो विंगास घेतलो, रिवेंज घेतलो, असलो मोगी न्हू. पूण ह्या मोगयाकूय काळीज आसा, जें दुखता आनी जें रडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजू रडटा तो आयकता. आनी कित्याक पासत रडटा? जेरुजालेम शार जेन्ना ताका दिश्टी पडपाक लागलें, तें नदरेक पडलें, तेन्ना ह्या शाराचेर ताणें दुखां घडयलीं. आनी ह्या दुखांनी जें दूख कसलें तेंय आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळ्ळां. कित्याक? तांणी देवाचो मोग मानून घेवंक ना. देवाचो मोगाचो काळ जो तांचे सवें आयलो जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो तांणी ओळखूंक ना. आनी देखूनच ओळखूंक ना देखून तांणी तो मानून घेवंक ना. जरी तर तांणी मानून घेतलेलो जाल्यार तांचें सवें जिवीत आसतलें. पूण तांणी तें मानून घेवंक ना आनी ओळखूंक ना देखून सगळें निसंटन जातलें. देव मंदीर जें जेरुजालेचें एक व्हड एक माणीक आमच्यान म्हणपाक जाता, तें फातरार फातर दवरचें नात. आनी जेन्ना देव मंदीर हे भाशेन फोडून मोडून उडयतले तेन्ना तातूंत भितर रावतलीं जेरुजाल्याचीं भुरगीं वो इस्रायलाचीं भुरगीं सगळीं धर्नीर आपटतलीं. वो तांकां धर्नीर चिड्डायतले आनी तांचे मदें दूख आसतलें, तीं सगळीं रडटलीं. जाणी ह्या मोगयाक, जो मोगी आपणाक कांयच घेवपाक सोदिना, पूण हो मोग देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या आवेस्वरान हे आमी उगडास करता. जाल्यार असलो मोग, जो मोग तुजे कडल्यान परतून कांयच मागना पूण तुजें तारण करूंक सोदता, तुका जिवीत दिवंक सोदता, हो मोग तांणी नाकारला देखून, रिजेक्ट केला देखून हो मोगी दुखां घडयता. जाल्यार ह्या मोगयाचो भाव भयणीनो आमी कित्याक मोग स्विकार करपाक जाय? कित्याक तो आमी मानून घेवचो? आयच्या पयल्या वाचपान आमी बागेवन जुवांवाचे प्रकाशणीन आमी नदर मारता. पातमोस ह्या जुंयाचेर जुवांवाक बंदी करून दवरलेलो, प्रिजन. आनी थंयसर हें फातराचें कशें प्रिजन जें आसलें, पातमोस म्हणटा थंयसर, थंय हें धर्शण तो घेता, प्रकाशणी. आयज जें आमी पयले वाचपान आयकलां, देव आपल्या शिवासणार आसा आनी ताच्या हातान कवडो आसा. आनी हो कवडो म्हणल्यार जिविताचो कवडो. जिवीत आख्खें ताचेर बरयल्लें आसा, दोनूय वाटेन बरयल्लें आसा. आनी तो शिक्के मारून बंद केल्लो आसा, 7 शिक्के. आनी हे शिक्के 7 आसात ते फोडून तो उक्तो करून हो जिविताचो जो कवडो आसा तो वाचूंक जाय. आनी जशें आमी आयकता, तो कोणाच्यान, जावं स्वर्गार आसलेल्याच्यान वा संवसारांत आसलेल्याच्यान कोणाच्यान उक्तो करूंक जायना. हे शिक्के फोडूंक कोणाक निर्मिल्लें ना, फकत एकट्याक, हो मेंढरो. जो मेंढरो देवान धाडला
आनी ज्या मेंढऱ्यान आपलें रगत वारयलां, रगत बेश्टेंच न्हय पूण इनोसेंट जावन आमच्या पातकां पासून मरणाचेर जैत व्हरूंक, पातकाचेर जैत व्हरूंक ताणें आपलें रगत वारयलां, त्या एकाच मेंढऱ्याच्यान तें शिक्के फोडूंक जातात आनी हो जिविताचो कवळो जो आसा तो आमकां उक्तो करूंक जाता, दुसऱ्याच्यान कोणाच्यान जायना. तर होच तो मेंढरो जेजू क्रिस्त. देखूनच हो मोग भाव भयणीनो आमी जरी तर मानून घेना आनी वळखना जाल्यार ह्या जिविताच्या पुस्तकान वा ह्या जिविताच्या कवळ्यान आमकां भितर सरपाक जावचें ना. म्हणजे साद्या उतरांनी आमकां जिवीत मेळचें ना. सासणाच्या जिवितावून आमी पयस उरतलीं. जी कोण ह्या मोगयाक नाकारतात ती जिवीत नाकारतात. ह्या पासत आमी तें मानून घेवपाक भाव भयणीनो एकदम गरजेचें, भोव करून आमी तें समजूंक गरजेचें, वळखूंक गरजेचें. देव आमचें सवें आयला, देव आमचें सवें येता आनी येयीत रावता. भोव करून आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तातूंतल्यान आमचे लागीं दिसान दीस उलयता. ओळखूंक तयार आसांक जाय आमी, आयकूंक तयार आसांक जाय आमी, आमचें मन उक्तें करूंक आमी तयार आसांक जाय. आमचें जिवीत आमी आमचे दोळे धांपल्यात वो आमी हो मोग नाकारला, हें जिवीत आमी बदलूंक आनी नवसरूंक तयार आसांक जाय. जी कोण तयार आसा तांणी म्हणपाक जातलें जशें आयचें पयलें वाचप सोंपलां आनी तेच बरोबर आमी जबाबूय म्हणला, तुवें आमकां देवा एक यादनिकी राजकूड केलाय. जाल्यार हे यादनिकी राजकूड म्हणटात तें हीच, जाणी हो मोग स्विकारलो आनी ह्या मोगान ह्या मोगयाक स्विकार करून ताचे वाटेन चल्लीं, तींच ह्या यादनिकी राजकुडान भितर सरपाक शकतात. तर आमकां एक यादनिकी राजकूड केला, रॉयल प्रिस्टहूड आमकां केला, जाल्यार हें बेश्टें सगल्यांकूच न्हय. बावतिजम घेतलो आनी तूं यादनिकी राजकुडान भितर सरलो अशें न्हय, पूण बावतिजम घेवन हें बावतिजमाचें जिवीत जो कोण जियेता, जेजूचो मोग जो कोण स्विकारता, म्हणजे जें सगलें आमकां जेजून शिकयलां तें करूंक दिसाच्या दिसाक वावुरता आनी आपलें जिवीत नवसरता तांकांच. तर भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. हे भाशेन ह्या यादनिकी राजकुडान भितर सरलेलीं आमकां जायतीं मनशां मेळटात. आयज आमी उगडास करता सांत एलिझाबेथ, ती राणी आसली पूण आपणाचें राणीपण सोडून सगलें तिणें गरीब आसले तांकां वांटलें. बऱ्यो करन्यो, दयाळ करन्यो सगल्या गरीब दुबळ्या आनी कश्टवतल्या सवें केलें. देखून तिका पवित्र सभा सांत म्हणून पाचारता. आयज ह्या दिसांनी आमी आमच्या मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचो उगडास करता. ताची नोवेना चालू आसात आनी ती परब आमी ताची मनयता आसतना खेरीत भाशेन ताका सांत कर म्हूण मागता. कित्याक ताणें हे यादनिकी राजकुडान भितर सरपा सारकें आपलें जिवीत एक यादनीक कसो जियेलो. आनीकूय जायते सांत आमकां असले आसात, तातूंत आमकांय जागो आसा. तर हो जागो घेवपाक आतां ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्याची बदलणी जाता. जेजू होच मेंढरो, ज्या मेंढऱ्याच्यान हे 7 शिक्के फोडून हो जिविताचो कवळो उगडूंक जाता, तोच ह्या आल्तारार येता, आमच्या काळजान भितर सरता. तर ही कृपा आमकांय मागुया आनी ही देणी आमकांय उक्ती करून दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सगळ्या उंड्याचे. ही भेट तुका मागता यादनीक पवित्रुत्रा मोठो पोटोसार या सोऱ्या उंड्याचो आमचे देणे करूंक उदारपणांत आमकां दानाचो सबूत दाखवलें दिला.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गींचे बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रिमीत मोग भोक्तीपणी आमी समरमता. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगतां वरवीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन भगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व तायें जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सांत जावंक आमच्यान सगल्यांच्यान जाता. जो कोण हो देवाचो मोग जेजू वरवीं जो आमकां दिला तो मानून घेता आनी ह्या मोगान जियेता तो सांत जाता. तर आमकांय जण एकल्याक हें देणें फावो कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोबीत सोशे उदक तुज्या दिव्याक बोलपिसलीचे योत्राक चलूंक बोलुमेशे तुज्या दिव्याक बोलपिसलीचे योत्राक चलूंक बोलुमेशे तुजे पोगोर म्हाक ना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी तुजे पोगोर म्हाक ना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी.
प्रार्थुया. भोव कोनवाळ्या बापा, ह्या सोडवणीच्या संस्कारांत वांटो दिवन सुर्गींची गोडसाणीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय. ह्या पोसणाच्या बोळान बागेवंत एलिझाबेथीच्या प्रितीमोगाची देख घेवंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी भात उकडलां आनी आयच्या दिसाक ते आमी सुकयतल्या. हें व्हडलें अजाप न्हू, पूण कितें भाशेन सांगता, कित्याक आमचीं भुरगीं आसात, तांकां शिकोवपाक जाय. थोडीं तुमचे मदें शेपाय शेमाय आसात जीं पयलीं आमी भात सुकोवंक गायला तेन्ना तांकां चाळो मारपाक हाडलोली. आमकां हे चाळो मारपाक भुरगीं जायी, व्हडलीं जायी, सगलीं जायी, जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमच्यान घेवन येवं येता 20-20 मिनटांनी ह्या भाताक चाळो मारपाक जाय. बरे तांदूळ जातले जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमी हाडूं येता. वो तुमचे मदल्या कोणाकूय खुशी आसा येवन भाताक चाळो मारपाक, ही गरजे मुखार तुमी येवचे आनीक आयज हे भात सुकोवपाक तुमी भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन घेऊया. F16 पेज नंबर 93. F16.